गोयच्या समविचारी युवकांनी एकठांय येवन खोर्जुव्या किल्ल्यार हेरिटेज जात्रा ही कार्यावळ 14 मायाक आयोजीत करपाचें थारायलां। ह्या जात्रेंत सगळ्यांनी वांटो घेवचो म्हण आवाहन इतिहास तज्ञ प्रज्वल साखरदांडे हांणी केलां। आरडेस्को खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। Purpose of Heritage Jatra 2017 or first event Kapil Korgaonkar decided to have it on the Khorzove Fort. हाजे पयलीं आमी खोर्जुवे फोर्टाचे क्लिनिंग घेतिल्लें. सो द पर्पज इज टू क्रिएट अवेरनेस, म्हणजे जे यूथ आसात तांचे मदीं अवेरनेस क्रिएट करपाक इन द प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज. आमचें जें दायज आसा तें प्रिजर्व जावपाचें आतां जी बेटन आसा ती युथांनी घेवपाक जाय. सो युथान हे मुवमेंट फुडें व्हरपाक जाय ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, नॉट ओन्ली हिस्टॉरिकल हेरिटेज ऑर मॉन्युमेंट्स बट सगळे कल्चरल, एनवायरमेंटल, नॅचरल सगळी हेरिटेज प्रिजर्व जावची म्हणून ही जात्रा ऑर्गनायज केल्या. ताका आमी जात्रा म्हणटात कित्याक इट्स अ फेस्टिवल ऑफ खोर्जुवे फोर्ट. आनी गोंयचे आनी खुबशे फोर्ट आसा जे निग्लेक्ट म्हणजे गव्हर्मेंटान करता म्हणिल्ले, सारके करता म्हणिल्ले. आमी म्हणिना की थंय कितें नवो स्ट्रक्चर येवचो आसा, तोच आमकां सारको जाय म्हणून अशें आमी खूब फावटी मागला. पूण फाटल्या सरकारान म्हणिल्लें आनी ह्या सरकारा कडल्यान आमी एक्सपेक्ट करता की ते एटलिस्ट एक फोर्ट करून इनिशिएट करचो. आनी खोर्जुवे फोर्ट आनी आतां शापोरा फोर्ट हो बार्देस हातून येता. शापोरा फोर्टाचे फोर्ट सोडून सगळी कडेन डेवलपमेंट चालू आसा. आनी खोर्जुवे फोर्ट हो एक खूब ल्हान फोर्ट आसा. ताची चिऱ्यांची प्रत्येक लायन आसा तशी आसा. आनी सद्या थंय झाडां बीन वाडटा. आमी फाटल्या फावटी क्लीन केले, ताच्या उपरांत आर्किओलॉजीन थंय एवरी इयर क्लीन करता. सो हो फोर्ट लोकांच्या नदरेक हाडचो म्हणून आमी खूब भुरगे, गोंयभरचे भुरगे, खुबशे ग्रुप्स आसा जे एकठांय येवन हो प्रोग्राम करता. ही आमची सुरवात आसा.